आमची प्रेस भावांक येवकार आनी आज आमी केपेंच्या वयच्यान आमचे कावन्सिलर आसा जावं आमचे गांवचे जे फुडारी सगळे येवन एक मागणी घेवन आयिल्ले आसात ती म्हणल्यार अशी की एवरी शिगमो जातकीर आमगे आमदाराक कांयच कन्सिडर करना कित्याक हो एक रिप्रेझेंटेटीव म्हण आमचे जे भाव आसात ते म्हणटात की शिगमो जो आमदाराक कित्याक सांगना केन्नाय समज कोड ऑफ कंडक्ट जाला जाल्यार म्युन्सिपालिटी मार्फत जाता आमी एग्री ताजेर कांय ना पण आतां आमचो आमदार आसा न्ही आमदार एक स्थानीकताणेन आमगेले गोवोरमेंटान तांकां येवन तांकां लेटर दिवन तांकां फुडें काडपाक जाय आनी तो फुडें करपाक जाय हो शिगमो म्हणटा पयलीं गोवोरमेंटाचो चारच कडेन आसतालो मागीर तो केप्यां हाडलो तो योगेश कुंकळकार संदीप फळदेसाय मागीर आमगे सुभाष फळदेसाय हे मुखार मागीर रमेश रेवेलो हे सगळे मुखार सरून ताणें जेन्ना डोनेशन हाडून तो स्टार्ट केलो केपकारां खातीर तेन्ना गोवोरमेंट कांयच तांकां पयशे दिनाशिल्ले ना फंड दिनाशिल्ले कांय दिनाशिल्ले अशें कांय गोश्टी जातकीर कांय वर्सां जातकीर मागीर तो एकठांय येवपाचो म्हूण प्रयत्न केलो आनी तो मागीर एकठांय येवपाक आतां लास्ट 3 वर्सां जालीं जाल्यार हो आमदाराक ते खंय शिगम्याक इनवॉल्व करना म्हण आमची सगळ्यांची मागणी आसा की आमदार हे शिगम्याक कित्याक ना तो एक आमगे रिप्रेझेंटेटीव वेल्यान गोंयचो ताका एक बरो मान आसा म्हणजे तांणी कितें तरी गोवोरमेंटान विचार करून ताका मुखार हाडून ताजे मार्फत हो शिगमो जावपाचो असो आमचो मागणी आसा केपें गोवा हेचे तर्फे हांव उलयतां आनी आमी हांगा बसल्या ते खंयच्या पार्टीचे रिलेटेड न्हू आमी सगळे केपेंकार ह्या केपें मतदारसंघांतले आनी आमी हेका लागून डिमांड करता की आमच्या आमदाराक जो आतां प्रेझेंट MLA आसा एल्टन डिकोस्टा हेका शिगमो करपाक तेंच्यांनी गोवोरमेंटान मान्यताय दिवची कित्याक जर हो आमदार आसा हो लोकांनी मॅन्डेट दिवन इलेक्ट जावन येयल्लो आसा आनी हे पयलीसान चालू इलेक्ट जावन जो पळय आमदार येता तोच शिगमो हांगा उत्सव करता हे पयलीसान चालू जाला पयलीं प्रकाश वेळीप शिगमो करी मागीर ताजे फाटल्यान प्रकाश वेळीप पडटरी बाबू कवळेकर उर्फ चंद्रकांत कवळेकर हो शिगमो करपाक लागलो तेजे फाटल्यान आतां चंद्रकांत कवळेकर करले म्हणून ऑटोमॅटिकली एल्टनाक हो मॅन्डेट मेळपाक जाय हे उत्सव करपाक मेळपाक जाय आशिल्लो पूण आतां 2 वर्सां जालीं 1 वर्स कोड ऑफ कंडक्ट लागलेल्या कारणान मेळना 1 वर्सां ऑपोजीट बाबून तेंच्यांनी केलें आनी ह्या वर्सा आमचो डिमांड आसा सगळे केपेंकारा वतीन की आमकां आमचे एल्टना आमच्या आमदाराक जी पळय कमिटी धाडला त्या कमिटीच्या तर्फे हो शिगमोत्सव उत्सव करपाक सादर करपाक मेळचो अशें आमचें डिमांड आसा महेंद्र गोसावी माझी मागणी आहा की आयज हो शिगमो उत्सव जाता जाल्यार कित्याक आमच्या आमदाराक घेवन फुडें सरून आमी हो सगळो म्हणजे जो प्रोग्राम आसा तो तेज्या आडार कित्याक घेवन करपाक शकना आनी लोकांची मागणी आहा आनी आमदारान अशें न्ही की आपूण एकटोच जी काँग्रेस पार्टी अशी म्हणून फुडें वचना ती पार्टी न्हू सगळ्यांक घेवन फुडें वचपाचें अशें तेजे बीन विचार आहा आनी आमकांय लोकांक जाय कितें म्हणून सगळ्यांक घेवन एकठांय घेवन हो शिगमो करपाक सो तेकाय बीन हितून कॉन्फिडन्सान घेवन फुडें सरपाक आमचे मागणी सरकारा कडेन सरकारान चिंतचें म्हळ्यार तेकाय बीन कित्याक ना तो रेप्रेझेंटेटीव आसून तेका कित्याक ना सो तेकाय हो भाग दिवन तेकाय हेजे रायट दिवपाक आमचे मागणी सो आतां सद्या कोणाक दिलें म्हूण कळ्ळां ना अजुनूय कांय थारावना म्युनिसिपालिटीन तुमी कावन्सिलर कोण आसला सो कावन्सिलान मिटींग जाली ना हय जाली पूण अजून कमिटी म्हणटा ती काडून हाडलेली तेणी ऑलरेडी कोणाक तरी म्हणजे सगळे मेंबरांक हाडून तेणी डिस्कस केला हो प्रेसिडेंट हो ट्रेजरर आनी अशें म्हणून तेणी डिस्कस करून इतलेंच सांगलां आनी कांय डिस्कशन जालें ते बीन हांवें विचारलेले पॉयंट काडलो पयलीं कित्याक अशें भायलो कित्याक करपाक जाय काय म्हणून पण ते म्हणपा लागले कितें पयलीं जेन्ना 2 फावटी फाटले 2 वर्सां केल्ली तेन्ना म्हणपा लागलो कोड ऑफ कंडक्ट करता तेका लागून म्हणपा लागलो आतां म्हणपा लागली तेणी डायरेक्ट तेणी पयलींच हाडून दवरलेलें आसलेलें डिस्कशन करचे पयलींच तेणी मेंबर विचून काडलेला आयज आमी केपें ब्लॉकाचे जे कम्युनिटी सायडीन जे पळय आमी काम करताय केपें नंबर 1 म्हूण प्रत्येक आमी आमदारा लेवलाचेर जे केप्यान जे फस्टी आमी कितें पळय करता ते आमी सगळ्यांक मेळून करपाचें आमी ठरयलां कसलो जो गव्हर्मेंटाचो प्रोग्राम जावं अथवा सरकारा मार्फत जाल्लो प्रोग्राम दिता तो आमी पब्लीक सगळो जनरल असो आमी प्रत्येक केपें आमी मामदारा ऑफिस आमी गार्डनाच्या गार्डना मुखार आमी करताय हर एक प्रोग्राम करपाक शकताय तसोच आमचो
हो शिगमो जो आमच्या वर्सांभर आमी केपें जो चलता तो आमी 17 तारखेर आमी गोवोरमेंटान आमकां डेट दिला ती आमचो आमदार प्लस सरकारा मार्फत सगळे आमी मेळून करचो अशी आमची कार्यकर्त्यांची एक मागणी आहा आमची आनी सगळ्यांनी मेळून आमी करचो म्हणून या तो आमचो डिमांड आसा की हो जो केपेचो शिगमो आसा तो आमचे आमदार जो आसा ताजे मार्फत जावचो म्हणून ताजें कारण कितें आमी ऑलरेडी केपें नागरीक समिती म्हणून धाडला लिस्ट धाडला आमी कमिटी काडून धाडल्या सरकाराक आनीक म्युन्सिपालिटी तांणी दिल्ले प्रमाणे ताणें कितें आपल्याक धाडले आसतली सो आतां कितें आतां आमदार हो आमगेलो रिप्रेझेंटेटीव आमगेलो केपें कशें रिप्रेझेंट करता आनी हो जो शिगमो आहा तो थ्रू गव्हर्मेंट हातूंत फंडांतल्यान जाता सो ताका तो पयलीं मान मेळपाक जाय सो इतलें म्हणटा गव्हर्मेंटा कडेन की आतां हो जो आसा आमी कमिटी धाडल्या केपें नागरीक म्हणटी सो ती ताका एक अप्रुवल दिवचें आनी हो आतां जो ह्या वर्सा शिगमो आसा तो ते कमिटी मार्फत जावचो इतलें मागता ही आतां कमिटी पयली आतां 17 तारखेर तुमकां हें आसा कितें शिगमो केपें आसा आनी आयज तुमी प्रेस कॉन्फरन्स केल्या आज तारीख 11 सो इतके लागीं कशें की पयलीं तुमी कमिटी केन्ना धाडली कमिटी तुमची सपोज रिजेक्ट जाली तेन्ना तुमी कितें आयकूं कमिटी आमी धाडिल्ली तातूंत कमिटी रिजेक्ट केल्या कितें आमकां कॉरस्पॉन्डन्स कांय जावं ना सो आमकां ते कॉरस्पॉन्डन्स जावं ना म्हणून आमी आतां बायट घेता केन्ना धाडली 31 जानेवारी कमिटी आनी धाडिल्ली सो आतां कितें मागता तुमी आमी इतलें सगळ्यांक मागता सद्याक इलेक्शन काय लागूना किंवा कोड ऑफ कंडक्ट काय लागूना किंवा म्युन्सिपालिटी काय कितें गव्हर्मेंट कर्मचारी तांकां ताजे थ्रू करपाक सो आमदार आमगेलो आतां निवडून आयिल्ले कारणान ताका एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळपाक जाय आतां ही जी कमिटी आसा ती सगळी केपेकारां घेवन केल्ली आसा अशी न्ही की खंयचो एकूच समाजाचो किंवा खंयचो एकूच हाजो पार्टीचो लोक तांचे ती आत्मा आसा हातूंत ऑल ओवर केपे लोकांक घेवन केल्ली आ कमिटी तुमी जाल्यार ती मागीर पळोवंक शकता सो आमी कितें म्हणटात एक ताका ऑपॉर्च्युनिटी दिवची ताजी लिडरशीपा अंडर हे कमिटी ताका तो शिगमो करपाक मेळचो सरकार जेन्ना आमगेले केप्यां कॉन्स्टिट्युएन्सीक डेव्हलपमेंट करपाक भेदभाव करना जाल्यार म्हाका दिसता हातूंक करचो ना तुमचे म्हणटा कमिटी एल्टन बाबा स्थान दिवना म्हणटा जी तांच्या स्थान ताणें घातलां आसतलेंच ताणें कमिटी कितें धाडला तें आमी पळोवना तातूंत भितर ताका खंय तरी घातलो आसतलो पूण हांव कितें म्हणटा जेन्ना एक आमदार आहा सो ताका एक उमेद आसा शिगमो करतलो आनी जेन्ना गव्हर्मेंट ऑर्गनायज करता तेन्ना ताच्या लिडरशिपा अंडर जाल्यार आनी ताका उमेद येतली आनी बरें दिसतलें आमकांय बरें दिसतलें केपेकारांक एक्चुली आतां केपें नागरीक समिती म्हणून आमी एक लिस्ट गव्हर्मेंटाक धाडिल्ले केपें नागरीक समिती म्हणून एक लिस्ट धाडिल्ले तातूंत आमचे केपेचे नागरीक सगळे धर्माचे लोक आशिल्ले आनी आमचो एक डिमांड आशिल्लो की केपेचो आमचो आमदार आसा तरी आसतना ताका दुसरे कडेन न्हिजून आमच्या आमदाराक ताणें चार्ज दिवचो आशिल्लो की हे शिगमो घडोवन हाडचो बरें आतां तुमकां कितें दिसता की हांगा खंय तरी पॉलिटिक्स करता दोनी मेळून ह्या म्युन्सिपालिटी खंय तरी बीजेपीचे अंडर आसा आमी पळयला की आनी एल्टन बाबा असो काँग्रेसींतलो थंय खंय तरी तुमकां दिसता की भेदभाव जाता असो हय हांगा भेदभाव खूब चल्लो आसा पूण हांव एक सांगपाक सोदता की जेन्ना असले कसले एक्टिविटीज जाता तेन्ना हांगा पॉलिटिक्स हाडचे न्ही हांगा पॉलिटिक्स हाडचे न्ही आनी कितें आहा ते सगळे असले फंक्शन सगळे लोकांक एकठांय जावन करपाक जाय ही आमची एक डिमांड आसा न्ही प्रत्येक वेळा आमी सांगता कित्याक आतां पळय आमदार सुद्दां खंय फंक्शनां करता थंय आमी पार्टी अशें म्हणून उलयना कित्याक एक फावटी एक आमदार निवडून आयलो की ताजें काम आसता सगळ्या लागीं सगळ्या लोकां खातीर काम करपाचें आतां आमी पळयलां की लास्ट इयर म्युन्सिपालिटीन गेली तेजे पयलीं खंय तरी बाबू कवळेकर जे आसलेले ते हांगचे आमदार आसले आनी तेंचे अंडर सगळे जाताले सो आतां गेल्या त्या वर्साक म्युन्सिपालिटीन केली आतां ह्या वर्सा परत एकदां म्युन्सिपालिटी करतात सो तुमची अशें तुमी खंय आपलो हें मांडूना की मत मांडूना की खंय तरी हो जो शिगमो आसा हो एल्टन डिकॉस्टाक मेळपाक जाय असो ना आमी आतां तुका पयलींसून सांगले त्या प्रमाणे की आमी एल्टन डिकॉस्टा अशें म्हणून दिवना पूण केपें नागरीक समिती ह्या नांवान आमी आमचे मेंबरशीप धाडिल्ले मनीस धाडिल्ले तांचे लिस्टाय बी दिल्ली आनी तातूंत सगळे धर्माचे लोक आशिल्ले पूण एक अशें आसता की जेन्ना हांगा केपेचो एक MLA आसता ताका कॉन्फिडन्सान घेवपाचें गव्हर्मेंटाचें काम आसा आनी ताजे अंडर हे शिगमो जावपाक जाय आशिल्लो आतां तुमचे मुखार कितें स्टँड आसतलो मुखार हाजेर आमी आतां उलयतले आमदाराक मेळटले आमी आमदाराक मेळून आमी डिस्कस करतले हाजेर आमी कितें आहा तें डिसिजन घेतले फूल केपेकार आमी एक जावन उलयतले आतां आज जी आमी मिटींग घेतली ती मिटींग घेवपाक कारण इतलेंच आशिल्लें की केप्यां शिगमो आसा आनी शिगम्याक तो शिगमो आमदाराक मेळचो जशी आमी एक कमिटी धाडिल्ली आसा केपेच्यान सो ती कमिटी कन्सिडर करची सरकारान आनी आमदाराच्या नेतृत्वा अंडर द लिडरशीप ऑफ ऑनरेबल MLA ऑफ केपें एल्टन डिकॉस्टा ती
कमिटीक अप्रुवल दिवचें आनी केपेचो शिगमो करचो केप्यां आनी बरे भशेन. आनी आमी ती कमिटी डिझायन करता आसतना अशें की कोणाक बिरावन केल्या कोणाक भायर दवरून आमी सगळ्यांक एक कडेन हें केल्या एकोमोडेट केल्यात, सगळ्यांक एक कडेन हाडल्या आनी सगळे कोणाक ना चुकयता कोणाक ना दुखयता आमी ती कमिटी अशें करून आमी फॉर्म करून धाडल्या. आतां तितून कितें पॉलिटिक्स अशें दिसता तुमकां? पळय कशें आसा, पयलीं साकून केप्यांक जो आमदार जाला ताणें शिगमो केला, पण आतां 2-3 वर्सां जालीं आमदार स्ट्रगल करतात शिगमो हें घेवपाक, मागीर शिगमो आपूण आपल्यागे नेतृत्व अंडर करतो म्हणून. गेल्ले पाटी म्युन्सिपालिटीक आमी गेले मुखार आमी शिगमो करतो म्हणून थंय मागीर वोटींग जालें, मागीर ते आमदारा दिवचो न्ही म्हणून जालें, तेन्ना आमदार करपाक मेळना. आतां आमी परते ह्या वर्सा एप्लाय केला. आतां आमी कितें म्हणटात, सरकारान इतलेंच आतां कोड ऑफ कंडक्ट ना, इलेक्शन्स ना, कांय ना जाल्यार ताका एक ऑपॉर्च्युनिटी दिया न्ही, ताका एक शिगमो करपाक दिवं ऑपॉर्च्युनिटी. सो म्युन्सिपालिटीक दिवपाक कारण कितें हांगा आसा, इतलेंच. आज आमची केपें शिगमोत्सव कमिटीची मिटींग आसलेली. आमी सगळी जे पळय केपें नागरीक समिती ह्या बॅनरा खाल ह्या वर्सा आमी शिगम्याची कमिटी ऑलरेडी गव्हर्मेंटाक धाडला आनी ती गव्हर्मेंटान अंडर लिडरशीप ऑफ एल्टन डिकोस्टा ऑनरेबल MLA ऑफ केपें कॉन्स्टिट्युएन्सी तेजे अंडर ती कन्सिडर करची अशी आमची गोवा गव्हर्मेंटा कडेन मागणी आसा. कारण एल्टन हो गेल्या 3 वर्सां ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो MLA जावन आसा आनी MLA जावने कडेन तो फर्स्ट नागरीक फर्स्ट सिटीजन जाता. तेन्ना तेजे फुडारपणा खाल हो आमचो जो शिगमोत्सव जो फेस्टिवल आसा वर्सा एकदां येता तो दबाज्यान आमी मनोवपाक सोदता. आनी तेजे अंडर मागीर कावन्सिलर आसा, सरपंचस आसा, पंचीस आसा, मागीर त्याच बरोबर इतर नागरीक आसा, कल्चरल क्लबाचे प्रेसिडेंट आसा, चर्चीचे लोक आसा, मुस्लिम लिगाचे लोक आसा, हिंदू धर्माचे लोक आसा, अशे लोक कडेन जावन आमी शिगमो गेली 25-30 वर्सां केप्यां मनयता. प्रत्येक टायम जो MLA जालो, पयलीं प्रकाश वेळीप आसलो, तेजे नंतर बाबू कवळेकर आसलो, तेजे नंतर आतां एल्टन डिकोस्टा, हेजे फुडाराक हो शिगमो बरे दबाज्यान आमी खूब वर्सांनी सेलिब्रेट करूंक सोदता. आनी गव्हर्मेंटान एक आग्रहाची विनंती, कारण खूब वर्सां पयलीं हांव बी एक 10 वर्सां ह्या शिगमोत्सव कमिटीचो वायस प्रेसिडेंट आसलो आनी कार्नावालाचो वायस प्रेसिडेंट आसलो. जेन्ना MLA जाता केपें मतदारसंघाचो तेजे फुडारपणान शिगमो खेळत येयले कडेन आसा आनी ह्याय वर्साक एल्टना अंडर आमकां हो शिगमो करचो आनी गव्हर्मेंटान हेतून लक्ष घालचें आनी आमकां प्रायोरिटी दिवची, इतलें हांव गव्हर्मेंटान मागतां. आज अशें आयकों येयलां की म्युन्सिपालिटी शिगमो म्युन्सिपालिटी दिताय म्हूण, आनी म्युन्सिपालिटी दिवपाचो प्रश्न येयना. कित्याक कोड ऑफ कंडक्ट तर लागला जाल्यारच म्युन्सिपालिटी कोता. ह्यात आमदार आहा, सद्या जितलो आमदार आहा हिंगा, पयलीं आमदार कोतालो ती आमदाराक दिवपाक जाय. जरी तर आमदार ना जाल्यार कोणू ना आमदार नासलो जाल्यार म्युन्सिपालिटीको दिताय. हें केसो हें आमकां खबर ना. आमगे आमदाराक दिवपाक जायो कित्याक तो जिखोन येयलो आहा. भरपूर मतांनी, थोड्या मतान येयलो ना, चड मतान जिखोन येयलो आहा. आयज तेणें करपाक जाय हो शिगमो केपें गांवांत तेणें करपाक जाय. जाण एकलो जाण आसल्या गांवांत कोत ते भाशेन तेणें केपें गांवांत करूंक जाय. कित्याक लागून म्युन्सिपालिटीको दिवप गव्हर्मेंटान सामकी दादागिरी, सामकी हें कित्याक तो एक मनीस इलेक्ट जावन येयलो न्हू, तो इलेक्टू जाला म्हणून तेका म्हाका दिसता मुगे भाशेन तेका तो शिगमो तेका दिवपाक जायो. कित्याक फुडें आतां पळय सद्या आमदार हाजीर आहा, मागीर 5 वर्सांनी आमकां खबर ना कोण उरतलो आनी कोण वतलो. पूण आतां पळय सद्याक आमदारां दिवपाक जाय आमगेले एल्टन बाबाक, आनी एल्टन बाब जिखोन येयला त्या प्रमाणे पयलीं आमदार करतालो तेच भाशेन ह्या आमदाराकूय तो मेळो जाय. हांव चड उलयना, देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात GNH.